बोलो भारत माता की जय। राजेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट पर कैमरा, वोट पर कैमरा, वोट पर कैमरा चालू आसा आणि आमचे जे सिंबल आहा ते कॅमेरा आसा आणि खूपशे हांगा जायते प्रॉब्लम आसा हांगा की रस्त्याचे प्रॉब्लम आसा, सिवरेजाचे प्रॉब्लम आसा आणि गार्बेजाचे प्रॉब्लम आसा. खूपशे प्रॉब्लम आसा. लोक म्हणटा की ताका लागून म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी दिल्या की हांव पार्टीचे सिंबल बसल्यार हांव पार्टीचे सिंबलार बसतलो आशिल्लो, बट आमकां दिवना. ओके, बट हांव आतां इंडिपेंडंट बसलो कित्याक म्हाजी जे आमची जे सांकवाल कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा ते आमचे जायते सगळे लोक आसा आमचे हांगाचे सगळे म्हणटा की तूं राव इंडिपेंडंट राव. ताका लागून हांव एक फुडें सरलो. एक चान्स पळय आमी कितें जाता तें. बट बरें रेस्पॉन्स मेळटा म्हाका. आतां हांव हांगा बिर्ला सुद्दां कॅम्पेन केलें काल, MAच केलें आमचेनी आनी आमगेले उपासनगर केलें. बरो लोक म्हणटा की ना तूं येवपाक जाय कित्याक तुवें काम केल्लें आसा. तुजी हांगा ते आंबेडकराचे स्टॅच्यू आसा ते हांवें केला आसा आनी ते तांडेर आसा तेंचो उदकाची टाकी केला आसा हांवें आनी स्कुलाचे जे लोकांक युनिफॉर्म आसूं कितें आसूं सोशल वर्क हांव खुबशे वर्सान हांव करता येयलें आसा. ताका लागून म्हाका बरो रेस्पॉन्स मेळटा. म्हाका तो जुवारी नगरांत आतां खुबशे प्रॉब्लम आसा ते हांव कित्याक ग्रास रुटान हांव येयल्लें आसा आतां. बट म्हाका खबर आसा की हांगा कितें कितें प्रॉब्लम आसा लोकांची. बारीकचे बारीक प्रॉब्लम कितें आसा आनी सिवरेज आनी गार्बेजाचे चडशे इश्यू आसा. खंय गेले की तेच म्हणटा म्हाका की हेजी तरी कितें सोल्युशन काडा. हांवें म्हणलें तांकां एक विश्वास दिले आसा. म्हाका एक संदी दिया तुमी, एक चान्स दिया म्हाका. हांव तुमचें काम कितें आसा हांव करून दितलो कित्याक लोक म्हाका हांगा वळखता म्हाका की राजेश शेट्टी अशें काम केल्लें आसा. ताका लागून बरो म्हाका एक हें आसा. कितें एक्झॅक्टली मॅनिफेस्टो आहा तुमचो इलेक्शनाचो? मॅनिफेस्टो हांव ताका म्हणलें की हे आमची गार्बेजाचे प्रॉब्लम घातलेले आसा. CCTV घातलेले आसा आमी आनी पोलीस स्टेशनाचे एक मातशें हांगा कितें लोक चड आसा न्हू ताका लागून मातशें पोलिसाची आनी वाडोवपाक जाय आनी तशेंच रस्त्याचे प्रॉब्लम आसा आनी तशेंच खुबशे हे आसा प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करपा लागून हांव मुखार सरलो आसा. हांव लोकांक म्हणटा की 20 तारीख म्हाजी जे सिंबल आसा कॅमेरा आसा, कॅमेराक वोट घालपाचें आनी म्हाका जिखून हाडपाचें. हांव तुमची घराचे भुरगो आसा. म्हाका एक संदी दिया तुमी आनी 20 तारीखाक सगळे एक जिल्हा परिशद एक स्टेट लेवलाचें इलेक्शन ना तरी सुद्दां जिल्हा म्हणजे आमची लोकल काम जावपाक जाय. लोकला लागून जिल्हा आसा ते जिल्हा 2 पंचायत पडटात, चिखलीम आनी सांकवाल. ते दोनी मतदाराक हांव म्हणटा की तुमी भायर सरा. 20 तारीख ह्या कॅमेराक तुमी वोट करा आनी म्हाका जिखून हाडा. हांव तुमकां लागून केन्ना 24 आवर्स तुमचे बरोबर आसतलो. थँक्यू. बरे गूड रिस्पॉन्स मेळटा आमचे कडेन. सगळे कडेन भोंवले आसा. मोस्ट ऑफ द एरिया कवर केला आमी सगळे प्रचार आनी मावथ टू मावथ चड पब्लिसिटी चालू आमचे. शॉर्ट टायम आसल्या कारण आमकां सगळे घरा वचपाक मेळोंक ना. बट थ्रू टॅलिफोनीक आयज सोशल मिडिया थ्रू आनी सगळ्याक गूड रिस्पॉन्स मेळटा. आमकां फुडल्यान फोन येता की बाबा बरें जालें तुवें राजेश शेट्टी कॅन्डिडेट तुमी फुडें काडले आनी बरो मनीस आहा. तेका आमी लोक थँक्यू म्हणटा आनी आमकां लोक म्हणटा हे फावटी तुमकां फूल स्कोप आहा जिखपाचें म्हणून अशें सगळे लोक फुडल्यानूच सांगता. सो आमकां हें बरें दिसता आयकून. तांकां खूब रिस्पेक्ट आसा. हांव नागराज गोंदकर आनी आमचे राजेश आसा न्हू जायते पयलीं तेणी काम केल्लें आसा आनी तेज्या वांगडा आमी आसा. जायते लोक आमकां एक रिस्पेक्ट दिता बाबा ह्यो निवडून येतले तुमी तांकां सपोर्ट करा म्हणून सगळ्यांक हांव हे होटकारांक मागता भोवमतांनी हांकां निवडून हाडपाक जाय म्हणून म्हाजी इच्छा आसा आनी जायते फुडें आनी काम जातलें म्हणून आमचे तांकां संदी दिता सगळ्यांक आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आमी निवडून येवपाक जाय आमचे राजेश शेट्टीक. हांव ताका शुभेच्छा दिता.